प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंक्रार, आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुंवाचो 19वीस वोड 25 ते 27 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 19 वर्सेस 25 to 27. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जेजूच्या खुर्सा चोरशी ताची आवय, ताचे आवयची भयण, क्लेओफासाची पोतीन मारिया आनी मागदालाची मारिया ह्यो उबे आसल्यो. आपल्या आवयक आनी तिचे कुशीक उबो आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें, ओ स्त्री, हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार थावन त्या शिसान तिका आपणागेर रावूंक व्हेली. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमी शिवर्तमान जें वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू आपल्या निमाण्या वेळार जेन्ना ह्या संवसारान आसलो, खुर्सार हुमकतना कशे भाशेन तो आपली आवय जुवां कडेन दिता आनी जुवांक सांगता, तिजो कुयदाद कर, तिका सांबाळ. भाव भयणीनो, आमी जाणो की देव जावन आसा देव, ताका कोणें रोचूंक ना. तो पयलोच आसलो. सुर्गेचो बाप, जेजू आनी पवित्र आत्मो सदां काल आसलीं. ते आतां तांकां कोणें एके भाशेन मनशाकुडा भाशेन तांकां रोचूंक ना. वय आदांक रोचलीं देवान, इवेक रोचलीं, सगल्या मनशा कोडाक, मोरयेक रोचली, सगल्यांक रोचलीं. सगल्यांक ह्या संवसारान येवंक जाय जाल्यार तांकां एक पाय जाय, एक माय जाय. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना कोण ह्या संवसारान येता, काजाराच्या संबंदा वरवीं ओ दादल्या आनी बायल्याच्या संबंदा वरवीं एक भुरगें ह्या संवसारान येता. पूण आमी जाणो की जेजू ह्या संवसारान जुजे आनी मोरयेच्या संबंदा वरवीं येवंक ना. तो पवित्र आत्म्याच्या संबंदा वरवीं मोरयेच्या कुसव्यान जल्मलो. आनी भाव भयणीनो, आमचो देव इतलो खालतो तो जावन रोचणार. पूण जे वस्तून ताणें रोचल्या त्या रोचण्याच्या कुसव्यान ताणें जल्म घेतलो. इतलो खालतो आमचो देव. पूण जेजू ह्या संवसारान मनशाच्या, दादल्याच्या आनी बायलेच्या संबंदा वरवीं येवंक ना. तो फकत पवित्र आत्म्याच्या संबंदा वरवीं, पवित्र आत्म्याच्या आदारान मुखार मोरयेच्या कुसव्यान जल्मलो. आनी देखून भाव भयणीनो, देवाक एक मायची गरज ना, पायची गरज ना. कित्याक तांकां कोणें रोचूंक ना. तो सदां काल आसलो. जेजू सदां काल आसलो. पवित्र आत्मो सदां काल आसलो. सुर्गेचो बाप सदां काल आसलो. पूण आमच्या मोगा पासत, आमच्या तारुणा पासत वो देव खालतो जाता आनी एक मनीस जावन आपल्या रोचण्या बरोबर, ही कम्स एज द क्रिएटर कम्स अमंग हिज क्रिएशन. इतलो खालतो देव आनी जेजू ह्या संवसारान जल्म घेता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू खुर्सार हुमकतालो, सगळें करून ताणें म्हणलें, बापा सगळें सोंपारलें. आनी हें करचे आदीं आपूण आपलो जीव सुर्गेच्या बाबा कडेन दिवचे पयलीं ताणें पळयलें की खुर्सार आपली आवय आसा. मोरी आपली आवय आसली. जेजू मनशाची आवय मोरी आसली. तो कितें करता, जुवां जो ताजो शीत, आपुरबायेचो शीस आसलो, तो जुवांक सांगता, म्हज्या मायचो कुयदाद कर. हांव आतां वेतां, हांव आतां संवसारान आसचो ना. जेजू पोतून पुनर्जीवन जालो, पूण तो आतां एका मनशाच्या रुपान नासलो. तो आतां एका दुसऱ्या रुपान आसलो. म्हणटकीर ताच्यान आतां आपल्या मायचो कुयदाद करूंक जायनासलो. फकत ह्या संवसारान ताका जायल्ली कोणाची एका दादल्याचो आदार. आनी तो आतां आपले आवयक जुवांक दिता आनी जुवांक म्हणटा, म्हज्या आवयचो कुयदाद कर. आनी ताच्या उपरांत जुवांक कितें सांगता, तूं म्हज्या आवयचो कुयदाद कर. कित्याक ही तुजी आवय. ज्या भाशेन तूं आपल्या आवयचो कुयदाद कोत्तलोय ओ कोत्ताय, तेच भाशेन म्हज्या आवयचो कुयदाद कर. कित्याक ती आतां ह्या संवसारान जियेतली, हांव ना. पूण
तूं तिचो कुयदाद कर. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हें पळयता कशे भाशेन जेजून आमचो मोग केलो, मोरो पर्यंत ताणें आपल्या आवयक सोडूंक ना, पूण आपले आवयचो कुयदाद करपाक जिवा कडेन दिलो. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी पळयता कशे भाशेन जेजू ह्या संवसारांत जियेलो, तो आपणाचें कांयच पळयनासतना जियेलो. तो सदांच दुसऱ्यांचें पळयतालो. जेजूक पळोवन आयज आमी कितें शिकता की जेजू खरेपणी आपणाचें चिंतिनासतना तो दुसऱ्यांचें चिंतालो, दुसऱ्यांचें बरेंपण चिंतालो. तर आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन जेजूक पळोवन आमी जेजू भाशेन जियोवपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. ज्या भाशेन जेजून मोरो पासून आमचो मोग केलो, आपली आवयक जिवा कडेन दिलो आनी जिवांक सांगलें म्हज्या आवयचो कुयदाद कर, तेच भाशेन आयज आमी दुसऱ्यांचो कुयदाद करुया. आमचेंच पळयनासतना दुसऱ्या भाशेन दुसऱ्यांचें बरेंपण पळोवपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. आनी एके भाशेन जेजू भाशेन क्रिस्ती जिवीत जियोंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेतां.